भायल्यान खूब जाणांक भितर घेवप ते देशाकय जालें गोंयाकय जालें ते मागीर आतां महाराष्ट्रा सारकें राज्य म्हणत तुमी जंय ताजो फटको बसला हें डायरेक्ट आज दिश्टी पडटा हांवें परत म्हणटा की तुमी पक्षाची संपूर्ण वाटचाल पळयल्या म्हणजे अटलजी अडवाणी धरून ती आतां मेरेन हो जो आज प्रश्न पक्षा मुखार आयला की सदांच एक आमकां पत्रकार सुद्दां प्रश्न विचारताले तेन्ना सांगताले की पक्ष जर वाडपाक जाय जाल्यार नवीन लोकांक घेवचे पडटले जाल्यारच वाडटलो म्हणून आज मतदारान अशी एक संदेश दिला की बाबा नवीन लोकांक घेतात पण कोणाक घेतात हेंय पळयात म्हणून हो एक सामको स्ट्रेट मेसेज दिला तुमी ह्या मेसेजी कडेन कशें पळयता आनी पक्षान ही जी आपली स्ट्रॅटजी आशिल्ली ताका ताजेर फेरविचार करप गरजेचें आसा काय कितें आयचे घडये हय हाजेर चिंतन निश्चितपणे जावंक जाय ताचे दोन बाजू आसा एक बाजू तुमी म्हणले प्रमाणे ते जर जे कोण इच्छूक आसात भारतीय जनता पक्ष येवपाक तांकां घेतली ती जर लोकांक ते हें जायना जाल्यार ताजेर विचार जावंक जायो नंबर 2 अशें करून घेतलेल्या लोकांमुळे एनडीएचें सरकार आमी हाडूंक शकले ना ते लोक आशिल्ले म्हणून आज एनडीएची मेजॉरिटी वाडली न्ही होय तसो फायदो आसा दोनी वटेन म्हणजे बॅलन्स जें आसा तें आमकां सांबाळचें पडटलें हे ज्यो काही चुको जाल्यात जर जाल्या अशें दिसता बरोबर न्ही अशें दिसता ते आमकां ताजेर विचार करून ते सुदारचें पडटलें गोंया पक्षाचे जे जाळवणदार आसात तांकां आज तुमी कितें मेसेज दितले एक ज्येश्ठ नेते म्हणून कारण गोंया भितर हे फाटलीं 5-10 वर्सां जालां हय ह्या संदर्भात निश्चितपणे विचार आमकां करपाक जाय इन डिटेल विचार करपाक जायो पण हांवें फाटलें सुद्दां म्हणिल्लें आसा की जो कोण येवपाक इच्छूक जाता तांकां आसा तसो घेवप आनी आमकां जाय तसो घडप हें आमच्याच पक्षांक आमच्याच संघटनेक शक्य आसा आमी ह्याच बरोबर दोनीय विचार करपाक जाय घेवप ना घेवप होय विचार जावंक जायो आनी घेतले नंतर तांकां पक्षाच्या हितून बैठकीक बसता अशे तरेचो ताका तयार करप हेही आमची जबाबदारी आहा दोनी वटेच्यान आनी ती जबाबदारी जर केली जाल्यार निश्चितपणे आमी फुडें वचपाक आमकां वाट मोकळी आसतली तुमी म्हणटात की दोनी गजाली म्हळ्यार पयली कोणाक घेवप हें आनी दुसरें ताका घेतकीर आपल्या पक्षाच्या जडणघडणी भितर कशें हाडप हें एक्झॅक्टली ह्या दोन गजालींचेर खोलायेन विचार जावप गरजेचें एक्झॅक्टली